माझ्या पांडुरंगा सख्या हरी माझ्या पांडुरंगा हरी रे माझ्या पांडुरंगा. हरी रे माझ्या पांडुरंगा सखे हरी माझ्या पांडुरंगा अशें म्हणीत सावेवेरेच्या अनंताच्या काल्याची सुरवात जाता. पूण अनंताचो कालो म्हणल्यारूच सख्या हरी अशें म्हटलें काय आमच्या दोळ्या मुखार येता ती अनंताची पालकी आनी त्या पालके मुखार माडयो घेवन नाचपी लोक. पूण सख्या हरी म्हणल्यार फक्त इतलेंच न्ही. हो कालो 8 दीस चलता आनी ह्या 8 दिसान जे अनंताचें देवूळ आसा थंय वेगवेगळे कार्यक्रम जातात. काल्याचें स्वरूप सांगपाचें म्हटल्यार तुका सकाळीं हांगा अभिशेक जाता आनी गांवकार आमचे हांगा गांवकार म्हणून लोक आसा. सफाडकार, सावयकार, निगळये, गुले अशे कुटुंबीय आसा गांवकार म्हणटा तांकां आमी. त्यांच्या मार्फत हांगा हें जाता की लघुविष्णू जाता दनपारचो. तो लघुविष्णू जालो ती सांगता जाली की सांजे मागीर हांगा पालखी आसता. पालखी म्हणजे हांगा पालखेची हांगा आरती करपाच्यो 4 सुमार. ती आरती जाल्यो की हांगा सद्यान ती पालखी आमच्या सातेरी देवळान वता. सातेरीच्या देवळांतल्यान मागीर आमी सातेरी भटान वता. सातेरी भटान तें शांतादुर्गेचें देवूळ आसा. म्हणजे आमी कितें करता सगळ्या देवांक आमंत्रण दिवपाक वता म्हणजे आपल्या जात्रेक येया तुमी. मागीर सातेरी भटान गेले की सावय वता आमी. सावय नारायण देवूळ आसा थंय आरती बिरती अश्यो जाता पालखीच्यो. आनी त्यो जाल्या नंतर मागीर परत आमी परत हांगा येवपाक येता रस्त्यान परत. आनी मदीं सगळ्या लोकांच्यो तळयो आसता घेवपाच्यो पड म्हणटा ताका. त्यो सगळ्या लोकांचे पड आमी घेत मागीर सादारण आमी रातचे म्हणजे फांतोडेचेर 4 हांगा देवळान पावता. आनी मदीं मागीर ह्या प्राकारान पावले की ना मागीर ते हरी रे म्हाज्या पांडुरंग माडयो बिडयो घेवन ते लोक भरपूर नाचता. माडयो नाचपाचे म्हणजे थोड्याची आंगवणी आसता, थोडे उमेद म्हणून नाचता, थोड्याची भावना आसता की आपूण पालखे फुडें नाचचो अशें तांकां एक मनशाची भावना ती. त्या प्रमाणे लोक हांगा भरपूर ते माडयो घेवन नाचता. म्हणजे पालखी भितर परत देवळान पावता म्हळ्यार 4 जाता. हरी रे माझ्या पांडुरंगा सख्या हरी माझ्या पांडुरंगा हरी रे माझ्या पांडुरंगा हरी रे माझ्या पांडुरंगा सख्या हरी माझ्या पांडुरंगा हरी रे माझ्या सख्या हरी माझ्या पांडुरंगा हरी रे माझ्या पांडुरंगा सख्या हरी माझ्या पांडुरंगा हरी रे माझ्या दुसरे दिसा सांगड म्हणजे नौका विहार म्हणटा ताका. 9 सुमार हांगा भजन जाता थोडें आनी मागीर तो सांगड हांगाल्यान भजन करीत तळयेर वचपाचो. तळये व्हेलो की मागीर त्या होडयेन बसोवपाचो आनी थंय एक अर्दवर आमी फिरयता. आनी फिरयलो की ना मागीर थंय तळयेन त्या आमी आरती करता. आरती केल्या नंतर मागीर आमी भितर येता परत देवळान. देवळान आले की आरती जाली की मागीर आमचें नाटक बिटक तें सुरू जाता. दुसरे दिसा गरुडासन आसता. गरुडासन म्हणजे गरुडाचेर आमचो ही उत्सव मुर्ती दवरता. तशेंच असोच कार्यक्रम सांची पुजा करपाची मागीर प्राकारान फिरपाचें आनी प्रत्येक थंय पेणी आसता आमची. त्या पेणीक प्रत्येक अभंग म्हणपाचो आसता. अशे 8-9 पेणी आसता आमची. अभंग म्हटलो की परत गरुडासन 11 साडे 11 पर्यंत भितर येता. आरती जाल्यो की मागीर परत नाटक
मागीर चवथे दिसा विजयरथ म्हणजे आमची कमिटी आसा पळय हांगा सगळे महाजन म्हणटा तेंचो उत्सव तो विजयरथ म्हणजे सकाळीं हांगा हो आसा विष्णू याग जाता मोठें अनुष्ठान जाता तें अनुष्ठान जाल्या नंतर दनपारां आरती मागीर रातचो परत हांगा पालखी लायता म्हणजे विजयरथ भितर हाडूं शकना हांगा देवळांत पालखी लायली पालखेंतल्यान मागीर विजयरथ आमी ते प्राकारांत थंय आमी उबो करता तेजेर मागीर ती उत्सव मूर्ती बसोवपाची ती बसयली की ना मागीर पेडा हांगा ते आमचे पेड आसा ते पेडा कडेन मागीर असो गाण्याचो प्रोग्राम जाता तो प्रोग्राम जालो की परत प्राकाराक भेटाळो करून परत आमी परत देवळान येता मागीर आरती जावन परत नाटक मागीर पांचवे दिसा आमचें सिंहासन म्हूण आसता सिंहासनाचेर देव बसयता म्हणजे हांगा आरती कडेन सिंहासनाचेर बसयलो प्राकारान मागीर भजन पेडारू प्रोग्राम जाता तो प्रोग्राम लोक आयकून मागीर परत अशें फिरून प्राकारांतल्यान आयले की ना मागीर ते देवळान येता परत आरती म्हणजे रुटान आसा तशें काम करता मागीर तें नाटक एक मागीर लास्ट दिसा शेषशाही जाता शेषशाही म्हणजे नागाचेर आमची उत्सव मूर्ती बसयता ते शेषशाही म्हणून एक आसन आसा थंय तशेंच सकाळी फुडें तेंचे अभिशेक हे ते सगळे परत आमचे सगळें जाता मागीर सांजची अशीच पालखेन आमी पालखेंतल्यान मागीर भायर प्राकारान ते शेषशाही बसोवपाची उत्सव मूर्ती थंय बसयता थंय बसयले की ना मागीर प्रत्येक 8 पेणी आसता तुका सांगले सांगल्या प्रमाणे त्या 8 पेणीक सगळी एक अभंग म्हणटा म्हाजो भाव म्हणटा तो अभंग म्हटल्यार सगळी पेणी जाली की परत पालखी भितर येता आनी आरती जावन प्रसाद बिजार वांटून मागीर परत नाटक सुरू जाता दशमी दिसा आमची पालखी जाता ती आमची प्रत्येक दशमीक जाता म्हणजे ही दशमी जाली की पालखी म्हणजे अशी प्रकारान फिरोवपाची प्रत्येक पेण्याक भजन जाता आनी मागीर पालखी भितर आयली की आरती जाली की मागीर उत्सवाची सांगता जाता तर आयज आमचो तुमचे मेरेन ही गजाल पावपाचो प्रयत्न आशिल्लो की सख्या हरी म्हटले काय फक्त पालखी मुखार माडयो घेवन नाचप इतलेंच न्ही तर काल्याच्या 8 दीस कितें वेगवेगळ्यो गजाली देवळान घडटा हें आमकां तुमचे मेरेन पावपाचें आशिल्लें आनी वता आसतना परतून एकदां आमी म्हणुया हरी रे म्हाज्या पांडुरंगा सखे हरी म्हाज्या पांडुरंगा